पावस पडिल्ल्यान चोडणेची फेरीबोट बुडली म्हूण आर.एन.डीन म्हायती दिल्ली. 5 दीस जाले खंय हाचेर फावती एक्शन घेवंक नाशिल्ली. आतां वर्क ऑर्डर वा टेंडर काडिनासतना खंय फेरीबोटीचेर रिपेरिंग चल्लां. सरकार लोकांचे पयशे खाता म्हूण गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप. डायरेक्टर आर.एन.डीच्या हिशोबान पावस पडलो, उदक गेले, फेरीबोट बुडली. सोमारा आज शुक्रार जालो, 5 दीस जाले कित्याक ती फेरीबोट येना हें पळोवपाक हांगा आयले जाल्यार जो मनीस काम करता ताका आमी विचारले, बाबा तुजे कडेन वर्क ऑर्डर आसा? तो म्हणपाक ना, भोसलेन रिक्वेस्ट केला म्हूण आपूण काम चालू केलां. सरकार सगळे पोस्ट फॅक्टो कामां करता, हांगा टेंडर इश्यू जावना. भोसले सांगता आतां आपूण ताका वर्क ऑर्डर इश्यू करता. सो दीस शोज दॅट दीस गव्हर्मेंट इज नॉट एट ऑल सिरियस. टॅक्स पेयराच्या पयशांची कशी लूट चल्ल्या ही आमी पयली. जाल्यार इमर्जन्सी केसींनी इमर्जन्सी फंडांचो वापर करप जाता म्हूण न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान स्पश्टीकरण दिलें. जेन्ना इमर्जन्सी काम येता तेन्ना ते टेंडर म्हाका दिसता की जे एक्सपर्टायज आसा तांचे कडच्यान घेतात आणि ते काडपा खातीर सर्विसीस घेतात. तातूंत एक सरकाराची क्लॉज आसता की जेन्ना इमर्जन्सीस आसा, आज कितें आंदोलन जाल्लें की तुमी टेंडर नाका, म्हणल्यार टेंडर काडपाक गेल्यार 3 म्हयने जातले, तेदो म्हणल्यार ती तळा वतली. सो इन इमर्जन्सी आतां साळावलीच्या धरणाची पायपलायन जेन्ना फुट्टा तेन्ना आमी टेंडर काडपाक गेले जर जायत जाल्यार सगळे फुट्टले सरावंडींग. सो त्या वेळाचेर इमर्जन्सी म्हणून कितें फंड्स आसता ते यूज करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.